नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राजस्थान भोंवडेर. मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्यांत केलें मार्गदर्शन. हरियाणात 5 ऑक्टोबर दिसा जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भौशीक प्रचार सोंपलो. प्रचार कार्यावळींनी वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी घेतलो वांटो. पीएम इंटर्नशीप येवजण आयच्यान जाल्या सुरू. 1 कोटी तरणाट्यांक 5 वर्सांत इंटर्नशीप दवरपाची आसा तजवीज. कम्युनिदाद कायद्यांतले प्रस्तावित बदल गोंयच्या हिता खातीर. भाजपा म्हणयारे यतीश नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत केलें प्रस्तावित बदलाचें समर्थन. आनी शारदीय नवरात्रोत्सवाक आयच्यान जाल्या सुरवात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयल्या परबीं सांस्कृतीक आनी कार्यावळीचें जाता आयोजन. आनी आतां खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 3 दिसांच्या राजस्थान भोंवडेर आसात. आज तांकां उदयपूर विमानतळाचेर राजशिश्टाचारा प्रमाण येवकार दिलो. ते उपरांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या 32व्या पदवी भेटवंत सुवाळ्यांत वांटो घेवन पदव्युत्तरांक पदव्यो प्रदान केल्यो आनी मार्गदर्शन केलें. हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं. मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है. ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ. छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिए, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए. ये बहुत बड़ी गर्व की बात है. हरियाणात शेनवारा म्हणजेच 5 ऑक्टोबराक 90 मतदारसंघा खातीर जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार करपाचो आज निमणो दीस आशिल्लो. साबार राजकीय पक्षांनी आपल्या म्हत्वाच्या आनी म्हालगड्या फुडाऱ्यांक आयच्या दिसा प्रचार कामांत देंवयतना पळोवंक मेळ्ळें. शेनवारा जावपी मतदान प्रक्रियेचो निकाल 8 ऑक्टोबर दिसा जाहीर जातलो. भाजपा वतीन योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा तशेंच पुष्कर सिंग धामी हांणी आज हरियाणात प्रचार कामांत वांटेकार जाले. तशेंच काँग्रेस पक्षा वतीन दिपेंद्र हुडा हरियाणात भौशीक सभेत वांटेकार जाले. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आज हरियाणात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार करपाच्या निमण्या दिसा कुरुक्षेत्र हांगा आयोजीत केल्ल्या एका भौशीक सभेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना हरियाणा राज्यांत भाजपा सरकाराच्या फुडारपणा खाला देशांत जाल्ल्या उदरगतीचो प्रत्यक्ष अनुभव घेतला असो दावो योगी आदित्यनाथ हांणी केलो. नवे महामार्ग, रेल्वे, नवे फ्लायओव्हर तशेंच तरणाट्यांक भ्रष्टाचार करनासतना रोजगार मेळोवन दिवप हें भाजपा सरकारान हरियाणात शक्य करून दाखयलां अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है. हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना. कर्नाटकांत मुडा प्रकरणात सापडिल्ले मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांचे दिसानदीस ह्या प्रकरणात त्रास वाडत आसात. ह्या प्रकरणात सध्या सक्त वसुली संचालनालयान चौकशेची प्रक्रिया आनिकूय नेटान सुरू करून आता सिद्धरामय्या आनी तांची घरकान्न हांणी ह्या प्रकरणात आपलो हात आशिल्ल्याचो आपल्या निर्णयांतल्यान स्पश्ट केला. आदी ह्या प्रकरणात आपलो व घरकान्नीचो कांयच हात ना असो दावो करपी सिद्धरामय्या हांच्या घरकान्नीक मुडा पत्र बरोवन आपल्या नांवार केल्ल्यो 14 जमिनी परत करपाक मंजुरी दिल्या. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना कर्नाटकाचे कायदो मंत्री HK पाटील हांणी जेन्ना ते जमीन परत करपाक तयार आसात तेन्ना तांच्या आड कारवाय करपाचें कारणूच ना अशें सांगलें. Ashok's statement is totally wrong.
and immoral. He being a person who is benefited by return of BDA property, there he is happy, and he questions the morality of the chief minister. He asks for the resignation, demands for resignation. What is that moral right he has? See, in fact, he should throw some light. See, there it is not his land at all. It is totally BDA land. And he is returning that and getting his total case closed. जमिनी परत करून एका रितीन सिद्धरामय्या आपलो गुन्यांव स्वीकारतात अशी प्रतिक्रिया भाजपान दिल्या. भाजपाचे म्हणयारे CR केसवन हांणी पत्रकारांकडे उलयतना कांय दिसा पयलीं आपल्याचेर फटीचे आरोप केल्ल्यान लुकसाण भरपाय मागपी सिद्धरामय्या आज आपल्या गुन्यांवाची कबुली दितात अशी टिका केली. The 14 controversial plots. This raises very, very serious doubts and questions because only a few days before, Mr. Siddaramaiah claimed that he was wronged and he needed 62 crore compensation for returning these plots. झारखंडचे मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांचे राजकारण म्हळ्यार झारखंडचो सौदो आसा अशा उतरांनी केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी हेमंत सोरेन हांच्या आड टिका केल्या. सोरेन हांचे सरकार लोककल्याणकारी काम करिना, मात भारतीय जनता पक्ष माटी, बेटी आनी रोटी हांकां सुरक्षीत दवरता अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. भयानक भ्रष्टाचार है यहाँ. केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया जो धन था, पैसा था, उसकी बंदरबांट कर ली गई. जल जीवन मिशन का पैसा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजा, कोई काम यहाँ पूरा नहीं किया गया. यहाँ के सत्ताधारी नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ बरामद होते हैं. 17 बार पेपर लीक हुए, 17 बार रिकॉर्ड है ये. और पेपर लीक किए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इस गठबंधन की सरकार के दलालों ने किए. यहाँ की माटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी तीनों संकट में हैं. यहाँ की माताएं बहनों की सुरक्षा खतरे में है. कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहद बदतर है. यहाँ का किसान परेशान है. हेमंत सोरेन जी परेशान हैं कि उनकी सरकार की पोल ढोल से भी ज्यादा बड़ी है. झारखंडातले हेमंत सोरेन सरकार रोजगार दिवपाक पुरायपणान अपेशी थारला असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी बाबूलाल मरांडी हांणी केला. खबराकारांकडे उलयतना तांणी राज्यातली खंयचीच परीक्षा पेपर लीक जाल्या बगर जायना असो आरोप केला. ते खबराकारांकडे उलयताले. भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे 365 दिन काम करती है. अगर हाल फिलहाल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने खास करके युवाओं की समस्याओं को लेकर के युवा आक्रोश रैली राज्य के राजधानी रांची में की थी और वो सफल कार्यक्रम था. इतने भी झारखंड में एग्जाम हुआ कि एक भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें वो पेपर लीक नहीं हुआ. और मैं इसको कहता हूँ पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि पेपर को लीक कराया गया. लोगों को पता है झारखंड में हमारी जो माँ बहनें हैं वो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी अगर यही मैया योजना चलाना होता तो पहले 1 साल से पहले से क्यों नहीं चलाया कब से, जब चुनाव घोषणा होने वाली है. हेमंत सोरेन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी का जो कसम खाए और उसको भी पूरा नहीं किया, तो आज झारखंड की महिलाएं कैसे विश्वास करेगी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी PM इंटर्नशिप योजने अंतर्गत देशातल्या तरणाट्या खातीर नवरात्री निमतान एक खासा भेट दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी 2024च्या अदमासपत्रकांत केल्ल्या घोषणे प्रमाण आज PM इंटर्नशिप योजनेचे पोर्टल लोकार्पित जालें. हे योजने अंतर्गत देशातल्या 1 कोटी तरणाट्यांक भारतातल्या सर्वोत्तम 500 कंपन्यांनी फुडल्या 5 वर्सांत इंटर्नशिपाचेर दवरपाची तजवीज सरकारान केल्या. या इंटर्नशिप काळात तरणाट्यांक कुशळताय प्रशिक्षण मेळटलेंच, ते भायर प्रत्येक म्हयन्याक तांकां 5,000 रुपयाचे स्टायपंड दितले. 21 ते 24 वयोगटातले तरणाटे या योजने खातीर नाव नोंदणी करपाक शकतात. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम.
थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसेवा उपरांत येवकार पोया मुखावेल्यो खबरो। जुवारी नगरांतल्या केरळ संगमम सोसायटीच्या 11व्या वर्सुकी कार्यावळीचे काल आयोजन केल्लें। वास्को बायणांतल्या रवींद्र भवन सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीक वास्कोचे आमदार कृष्णा दाजी साळकार हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। तांचे हस्तुकीं पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार केरळ संगमम सोसायटीचे जुवारी नगराचे अध्यक्ष हरीश कुमार नायर, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव, FAGMA म्हळ्यार फागमाचे अध्यक्ष वासू नायर, सेबस्टियन थॉमस, अनिल मॅथ्यू आनी सुनील येजंतारा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार आमदार साळकार हांणी उलोवप केलें। I have been really associated with your Samajam for a very long time. Even before I was a MLA, even when I was a councillor, you all have given me too much of love. So I think so it is my time now to repay whatever you all have given me. And in a very slow manner, I think so we are doing that. I congratulate the Kerala Sangamam for organizing this very nice evening, getting all together. The best part about Kerala Samaj is that still you all are rooted to your roots. You all have come very far. Your Janmabhoomi may be Kerala, but Kerala and Goa, there is no much difference. The same thing, but you all have come from so far, and you all have contributed to Goa's economy. Today, if Goa is prospering, it is, I think so, the Kerala Samajam people who have been staying here for long. We all know that you all are very hardworking, and you all have contributed immensely to our Goan society also. ह्या वेळार केरळ संगमम सोसायटीचे अध्यक्ष हरीश कुमार नायर हांणी सोसायटीच्या वेगवेगळ्या उपक्रमाची माहिती दिली। एनिवर्सरी में हम लोगों ने बहुत सारे सोशल काम किया है। उसमें मेन है ब्लड डोनेशन और जो हमारा जो अवयव दान का ऑर्गन डोनेशन, और दूसरा जो है जो हमारा जो बेसिक लोग के लिए जो करियर गाइडेंस क्लास पुअर चिल्ड्रन के लिए, उनके लिए जो पढ़ाई के लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप देते हैं। और उसमें जो फाइनेंशियली वीक जो चिल्ड्रन के लिए हम लोगों ने उनके लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। और हम लोगों ने पहले शायद गोवा में चालू किया है। हम लोगों ने जो रिकॉग्निशन प्राइज स्टूडेंट्स को देते हैं वो 9 स्टैंडर्ड में से हाईएस्ट मार्क लिया वो स्टूडेंट को हम केरला संगम सुवारी नगर का जो एरिया का गवर्नमेंट स्कूल से हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिया वाला लोगों को हम लोगों ने एनरोलमेंट अवार्ड देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो अवार्ड उनको प्रचोदन हो जाएगा 10th में हाईएस्ट मार्क लेने में। उक्तावण कार्यावळी उपरांत संस्थेच्या वतीन वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यावळीचे आणि लायव्ह म्युझिक शोचे आयोजन केले। केंद्रीय संचार ब्युरो आणि वायकाउंट ऑफ पेडणे हायस्कुलाचे जोडपालवान राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या जन्मदिसाचे औचित्य साधून सुमार 700 विद्यार्थ्यांनी महात्मा गांधीची प्रतिकृती साकारून नितळसाणीचो संदेश दिलो। बुधवारा 2 ऑक्टोबर दिसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती तशेंच आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्री हांच्या जयंती निमतान ह्या खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्लें। गांधीजीच्या आवडट्या रघुपती राघव राजाराम ह्या भजनाच्या फाटभुंयेर शालेय विद्यार्थ्यांनी ही प्रतिकृती सादर केली। वायकाउंट हायस्कुलाचे कला शिक्षक राजमोहन शेटये हांच्या संकल्पनेंतल्यान ही आगळी वेगळी प्रतिकृती साकार जाल्ली। कम्युनिदाद कायद्यातले प्रस्तावित बदल गोयच्या हिताचे आसात। ह्या बदला प्रमाण ज्या कारणा खातीर कम्युनिदाद जमीन दिल्या त्याच कारणा खातीर तिचो वापर करप बंधनकारक थारतले। मात आमदार कार्लूस फरेरा हांणी ह्या बदलाचेर केल्ली टिका राजकीय हेतू आसा असो आरोप भाजपा प्रदेश म्हणयारे यतीश नायक हांणी केला।
पणजे भाजपा मुख्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रस्तावित कायद्याच्या बदलाची माहिती देऊन त्याचे समर्थन केला. जो प्लॉट कोम्युनिदादींच्या कोडा अंडर अलॉट जाता तो एका स्पेसिफिक पर्पजाक अलॉट केल्लो प्लॉट तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना जावचो आणि युटिलायझेशन ना करचें म्हणून गोंय सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत हांणी पयर डिक्लेअर केला ते भशेन कायद्यांत दुरुस्ती करतले अशें म्हणून सांगलां. ताचेर पलडोणचे आमदार बाब कार्लोस फेरेरा हांणी एक वक्तव्य केलें. So therefore, हे criticism जे आसा त्या criticism basically there is no, it is a political criticism. ताका it is criticism for the heck of it. So basically, this amendment of the code of Comunidades to this extent, which Honorable Chief Minister has spoken the other day, is in the interest of the state, is in the interest of the land, is in the interest of the code of Comunidades and every Comunidad. या पत्रकार परिषदेत उलयतना भाजपचे म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या आरोपांचेर खर उतरांनी खंडन केलें. राज्यांतलो धार्मीक एकचार सांबाळून दवरप दर एकल्याची जबाबदारी आसा अशें तांणी म्हळां. काँग्रेस फुडारी मतां खातीर फक्त हिंदूंचेर मोग दवरतात. डीएनएच्यो गजाली मारपी आलेमांव हांचो डीएनए पुराय गोंयकारांक खबर आसा अशा उतरांनी वेर्णेकार हांणी युरी आलेमांव हांचो समाचार घेतलो. युवाओं की बात आयकुची, महिलाओं की बात आयकुची. म्हाका दिसता आमचे प्रधानमंत्री आसूं किंवा माननीय मुख्यमंत्री आसूं ते वारंवार सांगत आयल्या की देशांत चारूच जाती आसा आणि ती म्हणटात ती युवा, महिला, गरीब आणि जो किसान आसा. तर म्हाका दिसता हाजेर आमकां लेक्चर काँग्रेसीन दिवचे न्हय आणि काँग्रेसीन पयलीं आपलो डीएनए पळोवचो आणि स्पेसिफिकली ते राईट विंगाक कित्याक टार्गेट करता आणि इतली तांकां राईट विंगा बद्दल कित्याक हेट्रेड आसा ते म्हाका दिसता तांणी सांगचें. आज नवी दिल्लीतल्या पृथ्वी भवनात पर्यावरण आणि वन्यजीव वंश वातावरणाचे उक्तावण जालें. 3 दिसांच्या या चित्रपट महोत्सवाचो विषय वेटलँड्स फॉर लायफ आसून हातून वेटलँड्स म्हणजे शेळ जमिनीविशीं जागृताय आणि संवर्धनाचेर भर दिला. वातावरण महोत्सवा सयत वन्यजीव प्राणी सप्तकाचे आयोजन केला अशी माहिती पर्यावरण, रान आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे खासा सचिव तन्मय कुमार हांणी महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात दिली. वेटलँड्स आणि वन्यजीव हांचे भितर खोल नाते आशिल्ल्यान दोगांयचेर लक्ष केंद्रीत करप भोव गरजेचें अशें तांणी मुखार सांगलें. We are also celebrating Wildlife Week. So this coincidence is valuable because wetlands are not only connected to us, but wetlands are connected to the wildlife. संवसारांतले 35% वेटलँड्स अजून मेरेन काबार जाल्यात, पूण फावो ते बदल केल्यार शेळ जमिनी वाटावपाक निश्चितूच शक्य आसा अशें हे कार्यावळीत पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग हांणी सांगलें. 35% of the world's wetlands have been lost in the last 50 years. India's wetlands too are under significant pressure from the human activities. Yet these obstacles can be overcome. Together as a nation, we have the power and responsibility to rise to the occasion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर म्हयन्याक आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं समेस्त भारतीय वांगडा संवाद साधतात. ही कार्यावळ सुरू जावन आज 10 वर्सां पुराय जाल्यात. या फाटभुंयेर उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरातले कोट्यांनी दर्शक हे कार्यावळीचे खरे सूत्रधार आसात अशें म्हळां. या म्हयन्याक तांचो 114वो भाग प्रसारीत जाला. शेगीत 3रे फावट प्रधानमंत्री पदाचेर पावतकूच नरेंद्र मोदी हांची ही 4थी कार्यावळ आसा. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव.
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ख्वाबों में देखा तुझे तंग रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को रंग मिल गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया। अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं टिकट लेके आपका शो देखने आऊंगा। सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर। 20 येवकार पळय मुखावेल्यो खबरो। इस्रायलाचो हमास, हिजबुल्ला आनी इराणा वांगडा सुरू आशिल्लो संघर्श चड खर जाला। इराणात इस्रायलाचेर केल्ल्या रॉकेट हल्ल्या उपरांत लेबननात हिजबुल्लान 8 इस्रायली सैनिकांक मारून उडयल्यात। मजगतीं ह्या तणावाच्या फाटभुंयेर एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिशदेन ताकतिकेची बसका आपयल्या। एकवटीत राष्ट्रसंघाचे महासचिव आंतोनियो गुटेरेस हांणी इराणान केल्ल्या हल्ल्याचो खर उतरांनी निशेध केला। पश्चिम आशिया वाठारांत शांतताय प्रस्थापीत करपाचें तांणी आवाहन केलां। भारतीय नौदळाची हिंद प्रशांत वाठारा खातीर संवाद ही वर्सुकी उंचेल्या पावंड्यावयली आंतरराष्ट्रीय परिशद नवी दिल्लीत आयच्यान सुरू जाल्या। भारत प्रशांत वाठारांतली भूंय आनी राजकीय स्थिती तशेंच सुरक्षा ही ह्या 3 दिसांच्या परिशदेची संकल्पना आसा। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां हे परिशदेक संबोधीत करतले। ह्या परिशदेंत भारतीय नौदळाच्या भारत प्रशांत वाठारांतल्या सागरी सुरक्षा विशयाचेर भासाभास जातली। आज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा म्हळ्यार आज घटस्थापनेचो दीस। ह्या दिसा कांय घरांनी आनी देवळांनी घट बसोवन 9 दीस देवीच्या वेगवेगळ्या रुपांची पूजा करतात। देवीच्या वेगवेगळ्या रुपांतल्यान शक्ती, बुद्धी, शांती मेळपाच्या भावनेंतल्यान ह्या दिसांनी देवीची आराधना करतात। शेती संस्कृतीच्या दिकेन लेगीत रबी हंगामाच्या सुरवेक सुरू जावपी घटस्थापनेक खूब म्हत्व आसा। जाल्यार भौशीक दृश्टीन नवरात्रीच्या दिसांनी वेगवेगळ्या सुवातींचेर आयोजीत केल्ल्या सांस्कृतीक, सामाजीक आनी शैक्षणिक उपक्रमांतल्यान बायलांच्या शक्तीचो जागर करतात। आयच्या पयल्या दिसा माता दुर्गेच्या शैलपुत्री ह्या रुपाची पूजा करतात। पर्वतराज हिमालयाची चली आशिल्ल्यान ही शैलपुत्री ह्या नांवान प्रसिद्ध जाल्या। देशभरांत तशेंच गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या देवळांनी आकर्षक विजेची रोशणाय केल्या। आज सांजे देवळांनी मखराच्यो आनी दांडियाच्यो कार्यावळी लेगीत आयोजीत जाल्यात। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक नवरात्री निमतान परबी भेटयल्या। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। पेरू देशातल्या लिमा हांगा सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी खेळा महासंघाच्या कनिष्ठ संवसारीक अजिंक्यपद सर्तींत भारतान 4थ्या दिसा 5 भांगरा पदकांची कमाई केल्या। दादल्यांच्या 50 मीटर रायफल सांघिक सर्तींत शौरी सैनी, वेदांत आनी परीक्षित सिंग हांच्या पंगडान भांगरा पदक मेळयलां। ह्या सर्तींत भारत 14 पदकां सयत वळेरेंत आघाडीचेर आसा। आयच्यान आयसीसी बायलांचे संवसारीक T20 करंटक सर्त सुरू जाता। हे सर्तीचे साबार खेळ दुबय आनी शारजा हांगा खेळटले। हे सर्तीन एकूण 10 पंगड वांटेकार जातात आनी ह्या पंगडाची 2 गटांनी विभागणी केल्या। ब गटान भारता सयत पाकिस्तान, न्यूझीलंड, श्रीलंका तशेंच ऑस्ट्रेलियाचो आस्पाव आसा। आज जावपी खेळांत पयल्या पावंड्यार बांगलादेश आड स्कॉटलंड असो खेळ जालो, जाल्यार दुसऱ्या खेळांत पाकिस्तान श्रीलंका आड खेळटले। भारतीय पंगडाची मोहीम फाल्यां न्यूझीलंडाच्या पंगडा आड सुरू जातली। भारतीय पंगडाचे फुडारपण फलंदाज हरमनप्रीत कौर करतल्यो। बिहारांत कोसी आनी गंडक न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान सुमार 17 जिल्ल्यांतली सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या। सहरसा, दरभंगा, मधुबनी आनी खगडिया ह्या जिल्ल्यांतले खुबशे गांव उदकापोना गेल्यात। नेपाळांतले फाटल्यान 24 वरांत व्हडा प्रमाणांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान कोसी आनी गंडक न्हंयांनी उदक भरलां। भारत नेपाळ शीम वाठारांत हाय अलर्ट जारी केला। बिहारांत 38 जिल्ल्यांतले 17 जिल्ले पुरायपणान ह्या हुंवाराक लागून प्रभावित जाल्यात। सुमार 15 लाख लोक त्रासांत आसात।
उदक भरिल्ले रस्ते, पूल आनी रेल मार्ग लेगीत उदकापोन आसात. हाका लागून रस्तो येरादारी आनी रेल्वे सेवा लेगीत पुरायपणान विस्कळीत जाल्या. मदत आनी बचाव कार्यां झुजा पावंड्यार सुरू आसात. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राजस्थान भोंवडेर. मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या पदवीदान सुवाळ्यांत केलें मार्गदर्शन. हरियाणात 5 दिसां जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भौशीक प्रचार सोंपलो. प्रचार कार्यावळींनी वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी घेतलो वांटो. पीएम इंटर्नशीप येवजण आयच्यान जाले सुरू. 1 कोटी तरणाट्यांक 5 वर्सांक इंटर्नशीप दवरपाची आसा तजवीज. कम्युनिदाद कायद्यांतले प्रस्तावित बदल गोंयच्या हिता खातीर. भाजपा म्हणयारे यतीश नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत केले प्रस्तावित बदलांचें समर्थन. आनी शारदीय नवरात्रोत्सवाक आयच्यान जाले सुरवात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयल्या परबीं सांस्कृतीक कार्यावळींचें जाता आयोजन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.